फाटल्यान रिवर्सान तो वारें सगळें देंवलें आनी गाडी सामकी सायडीन गेली आनी काय ना कोण गाडयेन कोण नाशिल्लो हांव गाडी एक सायडीन घेता ते वारें सगळें देंवलें हांव ओनर आनी हांव ड्रायव्हर पार्किंग करताले गाडी तुम्ही पार्किंग करता लायताले सायडीन कितले नुकसान कितले जालां अशें दिसता जातलें लागभर लग्ना वयताले हय राती तो तेका बॅलन्स जायना जालो चलोवपाचो बॅलन्साचेर कसली गाडी कसली बस बस हां प्रायवेट मारती जायना जाला गाडी सकयल पार्टी हां तुका खंय मार लागला म्हाका हिंगा शोल्डरा मार लागला हांव राती एक बस पळयल्ली हांवें तेंची ती आमचे लोक जे आसा ते म्हज्या वार्डांतले हांगा वताले लग्नाक वताले कर्नाटकान सो जेन्ना पळय ती बस गेल्या ताजी म्हाज्या समोरल्यान गेल्या ती तेन्ना बरी खुशीची गोश्ट आसा लग्नाक वता आनी चडशे तांचे कर्नाटकानूच तुका लग्नाक मिळून जाता फॅमिलीची म्हणून मागीर पळयत जाल्यार म्हाका सकाळीं फांतोडेचेर फोन आयलो की बस पडली म्हणून हांगा कर्नाटकाच्या आयल्यान खंय तरी जांबुडी गांव आसा थंयच्या तरी आनी थोड्या लोकांक आमी कितें मार लागला त्या प्रमाणे थोड्यांक आमी गोंयांत धाडले आतां आनी थोड्यांक आतां एम्बुलन्सान घालून मडगांव व्हरता गोंयांत व्हरता हॉस्पिटलान चड मेजर कोणाक मार लागला ताका बांबोळे व्हरता म्हणजे देवाचे व्हडले उपकार म्हाजी एक भुरगो आसा ताचो हात मोडला एक भायर मनीस आसा आमची म्युन्सिपालिटीचो एक स्टाफ आसा टेम्पररी ताजी तकली फुटल्या तेच पळयलां हांवें आतां म्हणून तितलेंच हांव म्हणटा की दामबाबान सगळ्यांक राखचें म्हणून फांतोडेचेर सकाळच्या 3:30 4 हय बरें कशी भायर गेली बस इतली स्टेरिंग रॉड तुटलो गाडयेचो हां म्हणून तुज्या हातीन आनी तूं उरली ना